की जो ट्रायबल वेलफेराचो डायरेक्टर आसा तांकां गायो दिता, अक्षरशा सामक्यो वायट गायो आसा त्यो दिल्ल्यो आसा. आनी तशेंच जो ST कमिशनर ST कमिशनर आसा ताका आपूण येवन कापतलो म्हणटा हेंय स्टेटमेंट तितून आसा. आतां हालींच आनेकदां असोच इश्यू जाल्लो आनी तेजे नंतर आतां हो आनीक इश्यू जाल्लो आसा. सेम मिनिस्टर आसा. तुमकां एक सांगपाक सोदता, आयज तुमी पळयता आसतले लास्ट टायम मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो की आपणाक गेम खेळपाक लायक म्हणून. ही गेमूच काय कितें? आनी गेम खेळटा आतां क्रिकेटीन समज आमी पळयता, क्रिकेटीन बॅटींग आनी बॉलिंग करता. बॅटींग मिनिस्टर आसा, बॉलिंग डायरेक्टरान केल्ली आसा आनी बॉलिंग करून बोल्ड केल्लो आसा. म्हणल्यार बोल्ड केला, ऑडियो आवट जाल्लो आसा आनी बोल्ड केल्या नंतर आतां आवट करपाचो काय नॉट आवट दिवपाचो हो डिसिजन कोणा कडेन आसा? एम्पायरा कडेन. एम्पायर कोण आसा? एम्पायर हांगा चीफ मिनिस्टर आसा. गेले ते फावट तेंच्यांनी कांय ना म्हणून हें केलो. आतां परत एम्पायरा कडेन पावल्लो आसा चीफ मिनिस्टरा कडेन की रेजिग्नेशन दिता काय ना. आतां समज तो दिना नाल्यार थर्ड एम्पायरा कडेन पावयतलो. तेंचो जो मास्टर आसा, जो पार्टी प्रेसिडेंट आसा तेजे कडेन पावतले आनी गेले ते फावटीचे भशेन सेम थिंग जातलें की तो येवन बसयतलो दोगांकूय आनी कॉम्प्रमायज जालो आनी थर्ड एम्पायरूय नॉट आवट दिता. हें मागीर लोक डिसायड करतलो, कारण हें सगळ्याक व्हायरल जाल्लें आसा. आख्ख्या प्रत्येक म्हणल्यार तुमच्या प्रेस माध्यमांतून सगळ्यां कडेन पावल्लें आसा. सो आतां हें जे डिसिजन आसा आनी तुमी पळयता आसतले एक मिनिस्टर गेलो, आतां दुसरी मिनिस्टराची पायी येयल्ली आसा. म्हणजे प्रत्येक जाण मिनिस्टर जे आसा BJPचे जे करप्ट जाल्ले आसा, करप्शनाची चार्जीस जाल्ली, तेंच्याच भितरल्यान करप्शनाचे चार्जीस लागता. आमी लायले नाल्यार ते म्हणटा फोटिंगपणां म्हणटा. आयज तेंचेच आमदार लायता, तेंचो स्पिकर लायता. सो ही जी करप्शनाची चार्जीस आसा आतां हितून डिसिजन CM घेतलो काय कितें हो आतां एक कळटलें आनी लोकांकूय दिसतलें की खरेंच जो BJP सरकार आसा हो लोकांक खातीर आसा, लोक सेवा करता काय आपणाची सेवा करता. मिनिस्टरान सांगला की ऑडिओ फेक आतां फेक ना फेक हे सगळे उलयतले, पण तुमकां सगळ्यांक दिसलेलो आसा ऑडियो आवट जाल्लो आसा आनी व्हायरलूय जाल्लो आसा. आनी तितून फेक आनी नॉट फेक हितून कांयच हें ना. थँक्यू. तथ्य काय ना, सगळे फॉल्स एलिगेशन. ऑडिओ व्हायरल जाता. How can I comment on some video which is being let me check. तिथून तुमचे ज्याप्रमाणे अशें आसा तो बेशिस्त आमदार वापरला आणि त्यांना धमकी दिला त्याबद्दल हांव इतलोच म्हणन, आमी पब्लीक सर्वंट, आमी प्रत्येकान सामाजीक जिवनाक वावरता आसतना आमी सामाजीक भान दवरपाची आवश्यकता आसा. आनी प्रत्येकाचो आपलो स्वताचो ओन शिल्पकार, म्हणजे आपूण बरो किंवा वायट आसा आनी आपणेच ठरवता. सर पण हेचेर कारवाई काय जाली? बरं आता बॅरिकेडिंग until they are sent home by due process of law. I mean, politicians येतात वयतात. We don't know what can be our term. We have to respect the work which they do. We have to respect on what manner they are functioning. Now, whether that clip is correct or wrong, only two of them can tell. Okay. Now, is it correct which one says, what the other says? So we find out on that. Yes. CM. म्हज्या बाबतींत जें घडलां तें आतां आनी ताजेर हांवें भाश्य करप त्या पेक्षा जे भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी आसात आनी भाश्य करप हें इम्पॉर्टंट आसा, कारण पक्ष संघटनेंतल्यान ह्यो गोश्टी मुखार वचपाक. पण मंत्र्यांनी सर अधिकाऱ्यावर दबाव आणणे योग्य आहे का? अशाच गोश्टी म्हज्या बाबतींत कॅबिनेट पण ताजेर हांव विसरलो, ते गोश्टी विसरलो. अशा तरेची वागणूक कशी पळयता? ताजेर हांव कांय उलयना, कारण हांवें हो मांडपाचो प्रयत्न जेन्ना सभाघरांत केल्लो, आतां हांव तें विसरलां
आनी ताका म्हजे वटेन म्हज्या ह्या बाबतींत अशा मनशाचेर कारवाई हांवें म्हाका दिसता पत्रकारांक हें सगळें खबर आसा मुद्दम जावन पत्रकार म्हाका प्रश्न विचारता पत्रकारांक हें सगळें विधान सभेंत कितें जाल्लें तें खबर आसा अशा मनशाची कारवाय जावपाची दिसना म्हाका कित्याक इतले जावनय बी काय कारवाय हांव इतलेंच म्हणटा भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी योग्य तो निर्णय घेतला बद्दल सांगा तुम्ही ऑडिओ ऐकला तो ऑडियो ऐकला बट आता म्हाका सुद्दां मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिलें मरे फॉल्स म्हणतो तुमकां कितें दिसता मिनिस्टर सांग केलो मनीस तरी फॉल्स म्हणटा जाल्यार हांवें कितें सांगपाक जाय गव्हर्मेंट हॅज टू प्रूव इट इफ इट इज रायट ऑर रॉंग मिनिस्टर हॅज सेड नो दॅट्स रायट थँक्यू Goa had a lot of aspirations, and the people of Goa seem to be disappointed. Je aaj Madaicher, the people expected that the Prime Minister would talk on the withdrawal of the DPR in the Kalsa Bandura project. There was silence with regards to Madai. There was silence with regards to the OCI mess. Je OCI आज गोंयांत जो मेस घडटा, no clarification from the External Affairs Ministry. The silence of the Prime Minister also on this issue has created further ruffles within the people of Goa. They are confused now with regards to je mining cannot start जातली. When will the mining be restarted again? There seems to be no package announced with regards to Goa's strength. Goa being a small state and the financial constraint for the state of Goa. प्रयत्न जो जाला बारीक जनतेक स्पीकर असेंब्ली सेशन चालू आसता एक सारकें ऑनलायन एलिगेशन करता आनी ताजे मागीर पार्टी म्हणटा की हो आमचें इंटरनल मॅटर कितें मॅटर इज ऑफ करप्शन इज पब्लीक सो इट कांट बी इंटरनल मॅटर कितें फॅमिली मॅटर न्ही हें सरकारी मॅटर लोकांचें मॅटर दॅट हॅज टू बी डिस्कस्ड हांवें परतें एडजमेंट मोशन मूव केलां आजूय बी आयजे केला व्हायरल ऑडियो पार्ट 2 अशे तरेन गेले म्हणटा इज इट रायट टू थ्रेटन ऑफिसर्स द पॉइंट इज I don't want to comment much on that because the Congress has filed a case for that. His stand is that Thank you, sir. कितें जालो प्रॉब्लम इज सत्ता ही विनयते शोभते अहंकाराना सोदूंक देते म्हणजे कितें हे आज तेंगे पावर जो आहा तो माथ्यार मारलो आहा आनी आज पावर माथ्यार मारलो म्हणटरी कितेंय करताय तुवें चोयलां कितें जाता तें व्हिडिओ व्हायरल जाला ऑडियो व्हायरल जाला आनी तेजेर कितें दाखयता म्हणजे पावर आल्यार तूं कितेंय उलयतलो
कापून उडयतले म्हणटाय कापून मग आम कितें आतां आम खंयच घेवन मौज पडले आज आनी असली परिस्थितीन आमी डीपली हांव काय उलोवंक शकना पूण म्हाका दिसता खंय तरी आमच्याच भितरूच आमीच झगडटात आनी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी अंडरस्टँड करून घेवंक जाय की आमी एक फॅमिली कशी एंटायर ह्यो सरकार घडला 33 सगळे आमदार मंत्री चीफ मिनिस्टर धरून सगळी एक फॅमिली कशी आतां फॅमिली भितर भाव झगडटातूच फाल्यां सगळें हांवूय गोविंदा कडेन झगडोंक शकता पूण हेचो अर्थ न्हू पर्सनल वचप हांगासर पर्सनल कांय ना म्हाका दिसता तेंचो प्रॉब्लम्स आहा तो सगळ्यांचो सॉल्व केल्लो आहा बेश्टे कोणी अननेसेसरी इश्यूज करपाची गरज ना सगळे वांगडा राव तेजेर तुमचें म्हणणें कितें आतां परत धमकी दिल्या जाल्यार खूब करपाक जाय ती आनी अशें करून धमकी दिवप जायना ऑफिसरांक गव्हर्मेंट ऑफिसरांक धमकी दिवपाक जायना सो हेजी इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय बरें ताणें केला काय कितें खरेंच ताणें हें दिल्या जाल्यार प्रूफ जाय जाल्यार तुमचो डिमांड कितें गव्हर्मेंटान सीएमान तेजेर एक्शन घेवपाक जाय बट मिनिस्टरान सांगला की ते एलिगेशन जाता सगळे फॉल्स फोन तितून कांय सत्य ना डिनाय केल्ले सो इन्वेस्टिगेशन जावन दी न्हू आतां टार्गेट करता ना करता ते मिडिया चड सांगूंक शकता हेजो ओपोजिशन तुमचो तुमी चड मागपाची इन्क्वायरी आमची डिमांड आसता तेजी इन्क्वायरी करची ऑफिसरां अशें करून धमकी दिवप तें बरें न्हू बरे भाशेन सॉल्व जाता हेल्थ सेंटराचो इश्यू रेज केल्लो हेल्थ सेंटर वेलीम हेल्थ सेंटर ह्याच म्हणटा चिंचणी आमी आमचे सांगचे दियारे तरी आसतना they had enough time to finish all their work. Their contract is ending in the month of May. तेजे पयलीं तेंच्यांनी सगळें करचें आनी जे रस्त्याचेर ते काम करता आमी थंय वचना जेन्ना आमी सांगता हे तुमी तुमचे लिस्ट दियात क्लियरन्स दियात खंय तुमचें काम सोंपलेलें आसा तेन्ना आमी रस्ते करतले सो दीस इज अ व्हेरी सिरियस इन्सिडंट आनी हेजे फुडें परत जावचें न्हू म्हणून हांवूय मागता एंड वॉट एवर wrong the contractor has done, I think the Department of PWD will ensure strict action on this. Sir, thank you. As students come to assembly, आणि किती message वेतली such type of audio पण कितें आसा कितें करपाचें भितर आसा न्हू आज आम उलोवपाचें या उलोवपा न्हू हे मिनिस्टरागे जे टॉपीक आयले आम उलोवपाचें या उलोवपा न्हू आमकांय कापून उडयतले रे आज हे सीएमान पयलीं सद्या क्लॅरिटी दिवपा जाय ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की वील ही